सर्वोच्च न्यायालयान महामार्गाच्या कुशीची 500 मिटरावेली सोऱ्याची दुकानां बंद करपाचो आदेश दिला। ह्या आदेशाक लागून गोयच्या सोऱ्याच्या व्यवसायाचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांचेर गंभीर परिणाम जातलो। ताका लागून सरकारान फेरविचार याचिका दाखल करची अशी मागणी भाजपाचे म्हणण्यारे दामू नायक हांणी केल्या। अर्डेक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। अनेक जाग्यांनी जे कन्सिडर केल्ले आसा तांकां बायपास काडिल्ले आसा आनी ते रस्ते तशे आसा आनी बायपास तातूंत भितर एडिशनल लागिल्ले आसा ते बायपास आसतले किंवा ताजी लेंथ कितली जी आसा आयज कन्सिडर केल्ली आसा तशेंच उरिल्ले आसा हाजेरय निर्णय घेवन ताजो तो कितलो लोकांक एफेक्ट जातलो हाजो एक अंदाज घेवन योग्य ते सरकारान योग्य ती भुमिका घेवन सुप्रीम कोर्टा कडेन परत रिव्यू पिटिशन ऑर रिकन्सिडर पिटिशन हे करून ह्या सगळ्या 50,000 फॅमिलीक दिलासो दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा। तातूंत भितर गती हाडपाक जाय। येणारे सरकार जे आसा तें पब्लीक जे सरकार आसा जे लोकांनी मत दिल्लें आसा तें सरकार निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचें आसतलें आनी तें भारतीय जनता पार्टी ताजेर योग्य तो निर्णय घेवपाक समर्थ आसा। लोकांनी ह्या विशयाचेर तितलें पॅनिकी जावं नये। भारतीय जनता पार्टी म्हणून पूर्ण तांचे बरोबर आसा। आमी तांचे सहानुभूती व्यक्त करतात कारण आमचेय अनेक लोकांच्यो आमचे कडेन कार्यकर्त्यांच्यो जांचे हातूंत भितर ह्या बिझनेसान भितर इन्वॉल्वमेंट आसा रेस्टॉरंटांनी आशिल्ले तांच्यो मागण्यो आमचे कडेन येत आसात आनी त्या दृश्टीकोनातून आमी हो विशय पळयतात। गोवा बीइंग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन हांव अशें म्हणटा की वी वॉन्ट ओन्ली एवरीवेर वी बार बट आमी केन्ना आयल्या आमी इन लास्ट 5 years द पर्संटेज ऑफ बार आनी हे सगळे द नंबर ऑफ बिझनेस लायसन्स होल्डर्स has gone म्हणजे it is beyond saturation तशें पळोवपाक गेल्यार everyone just wants to come in every building every locality here as a party Bharatiya Janata Party we are with all these people all of the stakeholders and government should come out where with the reconsideration or review of this petition where the government, our government or new government